महाराज की जय। महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडायक राजा विराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडायक राजा सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु। ओम साईराम। दरवर्षीप्रमाणे आम्ही पदयात्रा श्री साळगांव ते कुडाळ पर्यंत घेऊन वयता। तो आम्ही शर्वाणी मातेचो सदांच पयलो आशिर्वाद घेता। तो आम्ही आशिर्वाद घेतलेलो आसा। शर्वाणी मातेक प्रणाम करता, आमचे भुमीक प्रणाम करता, तसेच साईबाबाक प्रणाम करता आणि आमचे सगळे साई भक्त तसे आयचे वारकरी पदयात्रेचे त्यांचे हांव स्वागत करता आणि अभिनंदन करता। आणि आमकां अशीच शर्वाणी मातेन शक्ती दिवची वर्सान वर्स ही पदयात्रा मोठे संख्येन घडोवन हाडपाक। आणि सगळ्या भक्तां कडेन मागता तेंच्यांनी चलतना एक लायन ट्रॅफिक जर भरलेले आसा तर एक लायन नाल्यार 2 लायनी घेवन फुडें सरचे। आणि आमी वयता थंय खूब लोक आमकां आदार करतात, आमची पोट्या पाण्याची सोय करतात, वाटेक जेवणा खाणाची महानैवेद्याची सोय करतात, रावपाची सोय करतात। तांकां सगळ्यांक हांव आमच्या साई भक्तां आमी श्री शर्वाणी वेताळ प्रसन्न साई भक्त साळगांव तर्फे सगळ्या वारकऱ्यां तशें साई भक्तां कडल्यान हांव मनानसून तांकां देव बरें करूं म्हणटा। आनी वर्सान वर्स बरे तरेन आमची अशी वारी घडोवन हाडपाक आमकां सगळ्यांक बुद्धी आनी शक्ती दिवची हीच मनोकामना करता। जय साईराम। जय साई बाबा की जय।